काय आला तू? कुठे आली? मॉल मध्ये. आणि ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आम्ही वतात आता पिरणा आणि आज पिरणा वचपाक आम्ही दुसरो रूट घेतला तो म्हणजे चोडणा फेरयेच्यान वता आम्ही. सो विशालाक बिचोले काम आसा म्हणून. सो हे पळयात आमचे ब्युटिफूल नॉर्थ गोवा. बालगड्डर यावा. Good evening friends, welcome back to new vlog. Hope you all are doing good. So आज असा मंगळार आणि आज डेट असा 14th मार्च. सो आज आम्ही भायर सरल्या वचपाक पिरणा. एक्चुअली हांगा पिरणांनी कळस म्हणून येता शांतादुर्गा देवीचो जी ग्राम देवता आसा पिरणाची. सो तिजो कळस भायर सरता ह्या दिसांनी म्हणजे शिगम्याच्या दिसांनी. धुलवट जाली गुलाल जालो की कळस भायर सरता देवीचो आणि तो मागीर सगळ्या घरांनी वचून असो वता. सगळ्या घरांनी एक 10-5 मिनटां बीन रावता आणि मागीर ओटी बीन भरपाची सगळें आसता. सो तो म्हणजे असो फिक्स टायमींग आसना तेजो येवपाचो कळसाचो. सो जशे घरां आसा तशे प्रमाणे तो येता कळस. सो आमी थंयच वचपाक भायर सरल्या आणि जेवन आमी भायर सरल्या आणि विशालाक काम आशिल्लें ह्या सायडीन बिचोली सायडीन. सो तो म्हणपा लागलो सोमतीत आमी या कित्याक तेच न्ही कळसाचो टायमींग कन्फर्म आसना म्हणजे देवी येता घरान. सो आमी पयलीं गेल्ले बरें म्हणून आमी आजूच वता. अशें सांगलां की फाल्यां पावतलो म्हणून, पण सांगपाक शकना तो आज रातचोय बीन पावपाक शकता म्हणून आमी आजूच भायर सरल्या. आणि विशालाचें काम आसा ह्या सायडीन. सो तो सद्या गेला थंयच तेजे सायटीर आणि हांव हांगा गाडयेन बसलां. सो तुमकां हांव दाखयता आमचो पिरणाचो कळस कसो आसता तो. सो रावात म्हज्या बरोबर. फ्रेंड्स हांगा काय बरी चाफी फुल्ल्या धवी चाफी. सो बरी दिसतात ती पळोवपा आनी तांबडी चाफी बीन आसात. इलेक्ट्रिसिटी राजधानी गेली. मयमले काय आणि त्या बंजी जंपिंग म्हाका करपा एक दीस बंजी जंपिंग म्हाका करपा जाय. आनी बोटिंग बीन हांगाच जाता सगळे हांगा. ओ आय सी. जय शिवाजी महाराज. हे पडला दिसता ह्या सायडीन वचूं येता म्हणटा. फ्रेंड्स पावली आमी पिरणा आणि आता हांव हांगा शीत करता. शिताक दवरला पळय आणि हे केल्लें सवराक
मुळो आणि तोरा घालून वास्कोच्यानूच करून हाडलेलें आहे. आणि ही भाजी मेथीची. सो आता हे शीत हांव वाळटा. फ्रेंड्स, विशाल भायर हांगा आंगण वॉश करता बिकॉज फाल्यां कळस येतलो न्ही, सो सगळें आमी क्लिनींग करतात हांगा. आमची तुळस पळया फ्रेंड्स, हांवें दिवो लायला. फ्रेंड्स, जाली सगळी कामां करून निवळ बीन आनी जेवण तर करून हाडलेलें. विशाल थंय आंगण धुता आनी बाकीचें क्लिनींग थोडें आतां केलां. आनी पयलीं तशें तुमकां हांवें सांगलेलें घर आमचें बंद उरता, पण तरी काल म्हज्या देरान म्हणजे गिराज्यान येवन थोडें क्लीन केल्लें. पण तें एकदां क्लीन करून जायना, एक 2-3 वेळा मॉपिंग करचें पडटा. सो विशालान आतां केलें तें. आनी हांवें किचनाचें पळयलें म्हणजे थोडें. सो हांव मातशें रिलॅक्स बसलां. आनी ही म्हजी फेवरेट चेर, ही आराम खुर्ची म्हणटात ती, तिचेर बसता हांव रिलॅक्स. आनी थंड आसा हांगा. वास्को गरमी जाता तशी जायना, मातशें चिल्ड आसा. चडूय चिल्ड ना, जाता पण तितलें ना, वास्को जाता तितलें जायना. सो मातशें बरें दिसता. आतां कळ्ळां की फाल्यां कळस एक वेळ दनपार पर्यंत येतलो. सो पळोवया कशें कितें तें. सो आतां आमी जेवतलीं आनी हांगा टीव्ही बीन कांय ना. सो मातशें वेळ उलयतलीं कितें आनी मागीर आमी न्हिदतलीं. सो फाल्यां आमकां बेगीन उठपाक जाय, कित्याक कळस येतलो म्हणटकीर परत मातशें पुसपाक बीन जाय म्हणून. सो मेळटा हांव तुमकां फाल्यां परत. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हांवें आतां हांगा सगळी पुजेची तयारी करून दवरल्या. गणेश पुजा आनी ओटी बीन काडल्या सगळी. आनी एंट्रन्साक अशी हांवें रांगोळी घाल्या. हांगाय बीन घाल्या. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. जाली सगळी कळसाची तयारी. सगळे देवाचें साहित्य बीन हांवें काडून दवरलें आनी रांगोळी बीन घातली आनी हांवें केंस धुले आज. सो आतां हांव रेडी जाता आनी साडी बीन न्हेसता आनी तुमकां मेळटा परत. रेडी जालें हांव फ्रेंड्स आनी आतां आमी कळसाची वाट पळयता. सो कळस आयलो की दाखयता हांव तुमकां कसो आसता तो आमचो कळस. फ्रेंड्स, हे पळयला तुमी, ही फुलां असलीं मोस्टली गांवान आसतात असलीं. आनी विशालाक म्हटलेलें एकूच तोडून हाड आमाड्याक घालपाक, जाल्यार तेणें सगळो घोसूच घेवन आयला. रेडी जायना? हय रेडी बसला पळय म्हाज्या खुर्चेर बसला. साऊथ इंडियनान ना.
स्कुलान वचा ना तू एकले वयतात की पुरो ताका कांयच ड्रॉइंगूच शिकयलें का फुल अरे आंबाडो सुटलो. फ्रेंड्स आमी आतां बेळगांव वतात. या इट्स अ सडन प्लॅन. काम आसा म्हणून आमी बेळगांव वतात. सुटली म्हाका दिसतालें एकूच म्हणून अँड बाय द वे बेळगांव म्हजी मावशी रावता सो आमी आज तेंगेरूच रावतलीं. पावली आमी बेळगांव फ्रेंड्स आनी स्नेहल भाभीन हांगा चिकन फ्राय केला आनी चिकन बिरयानी केल्या. सो आयचो मेनू सामको त्या भशेन आसा आमकां बिरयानी. फ्रेंड्स कळस जालो आनी आमी सांगपाचें म्हटल्यार बेळगांव आयल्या एक काम आशिल्लें म्हणून. एक्चुली लास्ट मोमेंटूच डिसायड जालें. पयलीं बीन डिसायड जावन आशिल्लें. पिरणाच्यान आमी डायरेक्ट आयलीं हांगा बेळगांव. आनी बेळगांव एक्चुली म्हजी मावशी बीन रावता. मावशेगेरूच आसा आमी. तांकां मेळयता हांव. मावशी मावसो आसा, मावशेलो चलो आसा आनी सून आसा तेजी आनी अनन्या आसा तेंची चली. सो शुक्रांती ताई हांवें तुमकां मेळयला न्ही. सो शुक्रांती ताईची मामा म्हणजे म्हाजी मावशी. आमी वतली फाल्यां. आमी जेवली आनी आज एक्चुली खूब टायर्ड जाला, पुरो जाला. सो आतां हांव न्हिदता. सो तुमकां हांव फाल्यां मेळटा. फ्रेंड्स तुमकां काल सांगलें न्ही आमी बेळगांव आयल्या म्हणून. सो आज आमी उठून ब्रेकफास्ट बीन जालो आमचो आनी आतां एक्चुली आमी भायर सरपाची परत येवपाक गोंयान. सो ताच्या पयलीं आमी मातशें हांगा एक न्यू मॉल आयला सो थंय वचून येतलीं. आनी आतां हांव तुमकां इंट्रोड्यूस करता म्हज्या मावशी मावसो आनी त्रिशालबाई बीन तांकां सगळ्यांक. सो हांगा मावसो आसा. सो हो व्हडलो मावसो आमचो बेळगांवचो. सो मावशे हाय म्हण. हाय आनी माझे नाव कोमलकांत किल्लेदार. हांव बेळगांव अशें कितें जाय जाल्यार तुमी म्हाका सांग. हय आनी आमचो मावसो म्हज्या बाबा भशेनूच मावसो. आमचें हें क्युटी पाय अनन्या. सो हे त्रिशालबाई इल्ले चली अनन्या. तुमी दुर्वाक मेळ्ळा न्ही शुक्रांती येयले चली. सो शुक्रांती येयलो भाव त्रिशालबाई. सो तेजे चली आहे अनन्या. अनन्या नाव टेल युअर नेम इन वीच स्टँडर्ड यू आर. सगळें सांग. अनन्या त्रिशाल किल्लेदार सेकंड बी DP स्कूल. ओके. अँड तुझी एक्झाम चालू आसा सध्या. तुजो फर्स्ट पेपर जालो. सो तुजो पेपर कसा गेला तुझा. इझी गेला ना. हां. सो तेन्ना आता सगळ्यांना हाय म्हण आणि तुला काय म्हणायचं आहे ते म्हण. हाव आर यू ऑल म्हण. कशा आहेत तुम्ही म्हण. हाय तुम्ही. आणि काय बोलायचं आहे. सो हे आमचे क्युटी पाय अनन्या. अनन्या गणपती वे काय बरं. काय आला तू. कुठे आली. मॉल मध्ये. आणि काय घेतलं. अजून काय घेतलं आता घेणार. या मला हे किड सेक्शन आसा हांगा. तुला काय ब्लू बस येतच. रस्ता पळय.
क्रॉप टॉप जाय काय त्याला केवढा पाहिजे क्रॉप टॉप तुला दाखव 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 केवढा पाहिजे एवढं एवढं हे का घालून बघ एक A few moments later. खालती काय घालायचं तिचं नाही तो नको ते कॉमन कशा जी टू कशा इल्लेश टाईट आणि तेका टाईट मे बी तो ते घातला म्हणून ब्लॅक फ्रेंड्स ह्या मॉलान साडयांचे कलेक्शन बरें आसा म्हणजे तुमकां लोअर रेंज टू हायर रेंज पर्यंत साडयो मेळटले हांगा लग्नाचे बीन शॉपिंग करपाक बरें आसा आमी हांगा आतां रिलायन्स मार्टान आयल्या फ्रेंड्स थोडें सामान घेवपाक जाय आशिल्लें आनी आमी आयस्क्रीमूय घेतली हांगा फ्रेंड्स हे आमचे स्नेहल भाभी हा म्हणजे त्रिशाल भाईची वाईफ आणि सांगपाचें म्हणल्यार ते शी इज अ बेस्ट फॅशन डिझायनर बरे ते क्लोथ स्टिच करता सो इन केस तुमकां जर स्टिच करपाक जाय जाल्यार कमेंट बॉक्सान सांगा आनी स्नेहल भाभी आमची आमी रिलायन्साक आयिल्ली फाटल्यान सो आमचे आयस्क्रीम कितें कितें घेतलां आमी सो आमी आतां वता घरा जेवन आमी परत बॅक टू गोवा वतली फ्रेंड्स हे स्नेहल बाबीन स्टिच केल्ले ड्रेसीस ब्लावज बीन हेजे कलेक्शन आसा ते पिक्स तुमकां हांव शेअर करता सो इन केस तुमी जर इंट्रस्टेड आसा तुमकां जर ताजे कडल्यान स्टिच करून घेवपाक जाय जाल्यार हांव ताजो इंस्टाग्राम अकाउंट दिता ताजेर तुमी ताका मेसेज करपाक शकता फ्रेंड्स हो आमचो त्रिशाल भाई हा बिग बॉस आमचो त्याचे प्रोफेशन ही इज अ मॅनेजर आणि आता तो जेवपाक आयला आनी तो आयस्क्रीम खाता हो पळय सो त्रिशाल भाई आणि ही मावशी आमची व्हडली मावशी अम्माची व्हडली भयण आणि ती बीन आता आयस्क्रीम खाता हय सो ही मावशी आमची हाय म्हटला हाय काना कोण ते बाय बाय अनन्या थंय आसा त्यांच्या अनन्या इथे ये लवकर बाय बाय अनन्या आणि येता टेक केअर लव यू बाय फ्रेंड्स आम्ही आता परत गोंयान येता आणि आम्ही येतना आता अनमोडचो रूट घेतला आणि तो आम्ही शंग्रीला म्हणून थंयच्यान रोड आसा शॉर्टकट तो एक 7-8 किलोमिटर न्ही सामको असो बरो ना रोड फ्रेंड्स पावली आमी गोंयान सो हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयता थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आनी तुमी अजून सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करा